सोडलो तो मेलो आनी ताका निकितिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोत वेतात देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय त्रिदान जुंयन मेल्ल्यांची मसुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन। आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताणणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन। दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जास्तिमानीच्या मोड्यांत मागणें करतना आमच्या पातका पासत रगत मेलो। आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। नमान मरे गुपेन बलोले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे गुपेन बलोले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे गुपेन बलोले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पोचे तें सा वस्त्रे मध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो आपूच जेजू बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन। आमचे जेजू सगळीं म्हजी पातकां बकोस आनी कोणांतल्या वजांतली आमकां वाटाय सगल्या आत्म्याक सरकार पावय अदीक करून तुजी काकडीची चड गरज आसलेल्यांक। दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणांत स्वामी जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचे जर्मोन मारले। आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणण्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ। नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा वस्त्र्यां मध्ये तूं सोदो आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन।
नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आती आणि सदा सदा काल आमेन. आमचे जेजू सगळी म्हजी पातकां पगोस अणकणांतल्या अजांतली आमकां वाटाय सगळ्या आत्म्याक सरकार पावयो ती करून तुजी काकडीची चड गरज असलेल्यांक. तिसरो मिस्तेक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या मस्कोत्यार काट्याचो मुकूट घालो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पगोस आनी आमकां ताल्ल्यांपणान दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेन बोलोले सगळे स्पोच तें सा मुस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूय जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलोले सगळे स्पोच तें सा मुस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूय जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलोले सगळे स्पोच तें सा मुस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूय जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलोले सगळे स्पोच तें सा मुस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूय जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलोले सगळे स्पोच तें सा मुस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूय जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलोले सगळे स्पोच तें सा मुस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूय जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलोले सगळे स्पोच तें सा मुस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूय जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलोले सगळे स्पोच तें सा मुस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूय जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलोले सगळे स्पोच तें सा मुस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूय जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलोले सगळे स्पोच तें सा मुस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूय जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आमचे जेजू सगळी म्हजी पातकां पगोस निवार आमकां अणकणांतल्या अजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक वो करून सरकाराक आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेक स्वामी जेजू क्रिस्त चडलो कारवार दोंगरार आपल्या कांदा टबारादी कुडीस घेवन
आमचे बाप्पा सुखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां तान्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कुपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे काय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर नेतिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे काय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर नेतिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे काय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर नेतिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे काय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर नेतिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे काय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर नेतिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे काय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर नेतिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे काय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर नेतिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे काय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर नेतिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे काय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर नेतिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे काय आसा, वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर नेतिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी सदां सदां काल आमेन. हांव म्हणजे जेजू सगळी म्हजी पाटकां फुकोस एमकोणांतल्या अजांतली आमकां वाटाय, सगल्या आत्म्याक स्वर्गार पावय अदीक करून तुजी काकडीची चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताक जोडलो पुरसार दोगां चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी अकवार मरेच्या दिश्टी मुखार. आमची बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तें आसा, उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो जो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तें आसा, उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो जो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तें आसा, उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो जो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तें आसा, उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो जो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तें आसा, उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो जो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तें आसा, उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो जो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तें आसा, उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो जो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तें आसा, उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो जो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे तें आसा,
वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूज जेजू बायगंती मरे देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेन बदले सर्वेस पोचे तेसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूज जेजू बायगंती मरे देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आमचे जेजू सगळी म्हजी पातकां पकोस निवार आमकां कोणांतल्या अजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक मोकरून चड गरज आसतल्या. नमाणे काकडीचे माई तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी परवासो आमी पोतेशी विची बालका तुका ओलो माता ह्या दुखाच्या पानानस खासका सरत रुदन करून माई तुका प्रार्थाव. आमचे दयेश्टा दिली तुजी काकडीची नदर घाल तू कोंगाळे आनी मोकळो बरे ह्या पदेसा प्रांचो पुचेसो आमकां दाखय. भाग्य देवाची माई आमच्या खातीर माग जेजून बसला ते आमकां फाव जावच्या. मागणे नमान तुका सांत आंतोन तूं वर्तुताय फूल निर्मळाचे आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीच जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण काकूट आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा बरवाश्यान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळा पाटक्या पासून जो एका आकाताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोंतीक सांपळल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. अशें सांग. आमच्या बाबा सोगावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता तुका वरून प्रमाण करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियो झेवियराच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या गरोब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता आनस्तिना रॉड्रिगीस हिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून तिकाय देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या गोराब्याक फावो तितली बुजवण दिवंक मागुया. आमचे फिरगोजीन आयच्यान तावन आमी बाग्योंत आंतोनीची सांत आंतोनीची त्रेजेन सुरू करता. सगल्यो आमच्यो गरजो बाग्योंत आंतोनीचे मजतीन
आमी देवा मुखार दवरुया, एकामेका पासत मागुया, भोव करून आमची भलायकी सांडलेली आसा, आमची शांती सांडलेली आसा ती आमकां परतून मेळूंक आनी आमी देवाक लागीं सरूंक आमकां ह्या दिसांनी करीत भाशेन कृपा आनी बोळ मागुया. ही महामारीचेर जैत व्हरूंक सांतांतूचे मजतीन देवा लागीं खतखत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, नवो म्हयनो जुनाचो सुरू जालो. देवाक आर्गां दिवया. आयज पावसून आमी जिवी आसा हांव देखून, आनी ह्या संवसारांत आमी जिवी आसतना देवान जें कितें आमकां करूंक लायलां देवा वाटेन तशेंच मनशां वाटेन तें आमी चुकयनासतना करूंक आनी नितीवंत आमी जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी ही नीत सांबाळूंक चुकल्या, जायते फावटी आमी आमची ऑनेस्टी सांबाळपाक चुकल्या. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आमकां मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्व जाणार सर्वेस्परा, खुर्साच्या पिशेपणान तुज्या रोग साक्षा बागेवन जुस्तिनान तुवें जेजू क्रिस्ताची ओगणीत जाणवाय ओळखूंक पावयलय. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकवणेन फटोवन नासतना भावार्थान थीर रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. मेल्ल्याक पुरोण आयलो तेच राती हांव मेळो आसलो देखून राजांगणाचे वणटीक तेंकून आड पडलो. गोरमेक लागून हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. वणटीर म्हजे तकले वयर पाकोळी आसात म्हूण म्हाका खबर नासली. तांचो मेळ म्हज्या दोळ्यांनी पडलो आनी दोळ्यांचेर साय आयली. म्हाका वैजांचेर वेचे पडले, पूण जितले ते ओकोत दिताले तितलो हांव चड कुर्डो जातालो आनी शेवटाक हांव सारकोच कुड्डो जालो. 4 वर्सां पर्यंत हांव दिश्ट नासतना उरलो. सगळ्या म्हज्या भावा भयणीक म्हाका लागून खोंट भोगली. एलिमायस गांवांत वचोसर आहिकारान 2 वर्सां पर्यंत म्हजो परामोस केलो. तेन्ना आना म्हजी बायल शिवण सूत करूंक लागली. करूंक लायताली तितल्यो वस्तू ती तांचेर पावयताली आनी उपरांत ती तिका फारीक करताली. एकदां मार्साच्या 7व्या दिसा शिवूंक दिल्ले तें तिणें तयार केलें आनी दोनयाक पावयलें आनी तांणी तिची मजुरी फारीक करचे करूंक जेवणाक म्हूण तिका एक बोकुळ्ळो दिलो. बोकुळ्ळो घरांत पावतूच रडूंक लागलो. म्हजे बायलेक हांवें आपयली आनी विचारलें, हो खंयचो हाडलाय? चोरून बा हाडूंक नाय मूं? चोरयेचो जाल्यार वेगी तो ताच्या दोनयाक परतून दी, कित्याक चोरलेल्यो वस्तू खावंक पचनात. तिणें म्हणलें, चोरून हाडूंक ना,
म्हज्या कामाचें फारीक करचें करूंक एक देणें कशें तो म्हाका दिला. हांव तिचें सोत मानिनासलो आनी तें दोनयाक परतून दिवंक लायतालो. आनी ह्या पासत हांव तिचेर तिडटालो. शेकी तापोवन तिणें म्हणलें, तुजी बिशा खंय पावली आतां आनी तुज्या बऱ्या कोरन्यांक कसलो फळ मेळ्ळो. तुजें सगळें आतां सगल्यांक गमलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातालो, ताचें काळीज तीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. परतून म्हळ्यार, ताचें काळीज तीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बळीश जायत वेतली. प्रमाणीक मनशांची संसद सुडोय. जबाब, ताचें काळीज तीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. ताचें काळीज तीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें काळीज गोड दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोरतान जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब, ताचें काळीज तीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. सोदोल हातान तो दुबल्यांक वांटा. ताचें बरेपण सदांकाल तोखतलें. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, ताचें काळीज तीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. उद्गार. वर्तो बाप जेजूचो, मोमेवंत देव आमचो, तुमची मोट उजवाडून तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवांचो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून अशें विचारलें, गुरुजी, तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच भिडान ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पडनाय आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय. तर शेजाराक पट्टी फारीक करूं येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांची नाड विद्या ओळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? एक देनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. आनी ताणें हाडून दिलो. आनी ताणें म्हणलें, हें रुपणें आनी बरोवप कोणाचें? ताणें म्हणलें, शेजाराचें. परतीपाळून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी हें आयकून ते अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रिच्या भाव भयणीनो, प्रमाणीकपण आमच्या जिवितान भोव गरजेचें.
जावं आमच्या गोराब्यान जावं आमच्या वावराचे सुवातेर ओ खंयसरूय आमी आसूं हें प्रमाणीकपण आमकां भोव गरजेचें आनी हे भाशेन आमी वावुरता. आयज पयल्या वाचपान एक घोव बायलेचें धाकटेंशें केस्तांव आमचे मुखार दवरलां. तोबीत आनी ताची पोतीन आना. आनी केस्तांव कित्याक? पयले सुवातेर तोबीत एक मेल्ल्यांक पुरपी वो पेदो कसो फोण काडपी, जे कोण मरतात तांची मोडी तो पुरयतालो. आयज आमी वाचलां ते भाशेन वणटीर जी पाकोळी आसली ती ताच्या दोळ्यान पडली आनी तो कुड्डो जालो. म्हणटच आपलो वावर ताच्यान आतां करूंक जायना. जाल्यार दुसरे वाटेन ताची पोतीन आना आपलो वावर करता, सुयसूत शिवण करपाची. आयज आमच्याय गोराब्यांनी घोवूय काम करता, बायलूय काम करता. आनी असली परिस्थिती जायते फावटी आमच्याय गोराब्यांनी येता, जंय वावराक लागून, कामाक लागून, पागाराक लागून, दुडवांक लागून घोव बायलां मदें गोराब्यान असलीं ल्हान ल्हान केस्तांवां जातातूच. तसलेंच केस्तांव कशें तोबीत आनी आना भितर जालें. आनी केस्तांव कित्याक? आनान जो आपलो वावर केल्लो ती सगलो वावर बरे भाशेन करताली हें आमच्यान समजूंक जाता. कित्याक कसली ऑर्डर जरी तर आयली जाल्यार ती रोखडीच त्या वेळार दिवपाची आसा त्या वेळार ती बरे भाशेन ती करून दिताली. होय ताचो पुरावो. ज्या कोणें ही ऑर्डर दिल्ली तांगेर ह्यो केल्ल्यो वस्तू पावयल्या उपरांत तांणी तिचें जे फारीक करपाचें आसा तें फारीक करचें सोडून त्या भायर एक बोकुळ्ळो तिका दिलो, बक्षीस, एक बोनस, बऱ्या वावराचो एक एप्रिसिएशन. दुसरे वाटेन जेन्ना ती घेवन तो घरा आयली तेन्ना ह्या बोकुळ्याचो आवाज आयकून जो वावर करिनासलेलो आतां बेकार आसलेलो, ताच्यान काम करूंक जायनासलें, दोळ्यांनी दिसनासलें आनी आपलो आपणाच्यान वावर करूंक जायना म्हूण भितरल्यान ताका कितें भोगतालें, हे आमचे मदले जे कोण दादले आसात आनी वावर करिनात, जांच्यो पोतींनी काम करतात, भुरगीं काम करतात पूण पोती आसा ते काम करिना, तांकां आनीक बरे भाशेन समजतलें. असल्या वेळार भितरल्यान तान कितें जाता, इगो जो आसा दादल्याचो कशे भाशेन उठटा. सदांच हे प्रमाणीकपण सांबाळूंक तोबीत वावुरतालो देखून आपले बायलेचेर दुबावलो. आनी दुबाव कितें? हो जो बोकुळ्ळो हाडला तो चोरून बा हाडला, नाजाल्यार हो बोकुळ्ळो कसो घरा कडेन पावलो तुजे बरोबर, चोरून हाडला जाल्यार परतून व्हरून दी. जें कितें सांगलां तें चुकीचें न्हू, सांगलां तें सारकें. जें कितें धोनयांचें तें धोनयांक दी, चोरून हाडिनाका. पोतीन मातशें चाळोली. कित्याक? बोनस हो बक्षीस कसो हो बोकुळ्ळो दिल्लो जाल्यार तोबीत घोव जो आसा तो उरफाटें उलयता, हो एक बोगलांट कशें घालता. आनी तिणेंय बीन तापोवन सांगलें, तुजी भिक्षा आतां खंय पावली? हें जें कितें हाडलां तें म्हजो बक्षीस, हो चोरयेचो न्हय, चोरून हाडूंक ना. भाव भयणीनो, ह्या घोव बायलां मदें जें उलोवप जालें आनी ताणें मागीर मानून घेतलेंच की वय तिका बक्षीस दिल्लो. आयज आमच्या घोराब्यांनी जरी तर आमी हाडीत जाल्यार आयज घोव बायलां मदें कितें चल्ललें आसा? कितले जाण आपल्या घोवाक आनी बायलेक मानून घेतात, व कितले फावटी आमी एकामेकाचेर दुबावता, भोव करून प्रमाणीकपण एकामेकाचें. कितले फावटी आमी एकामेकाची तोखणाय करता आमच्या वावरान. घोव जरी तर काम करून आयलो, कितें हाडलें घरा, वो बायल जरी तर काम करून कितें हाडलें घरा, घरा पासत जरी तर तांणी कितें केलें, आयज आमी एकामेकाची आमच्या घरांतूच कितली तोखणाय करता, एप्रिसिएशन कितलें आसा. वो उरफाटें जरी तर कितें चुकलां, वो केन्नाय कितें हाडूंक ना. घोव कामाक गेल्लो पूण येता आसतना घोडे बाजार हाडूंक ना, वो आनी कितें जें मागलोलें तें पावोंक ना. कितले फावटी ह्यो वस्तू वयर चडनात आमच्यो. भाव भयणीनो, एकामेकाचो वावर मानून घेवंक केरीत भाशेन हें आयचें पयलें वाचप आमकां शिकयता. तेच बरोबर बाराबोर मेळून घोराबो चलोवपाक शिकयता जाल्यार
जें कितें तोबितान आपले पत्नीक म्हणलें तो जरी तर तो दोनयाचो जाल्यार परतून व्हरोन दी, आमकां नाका चोरयेचो. हो प्रश्न जेजूक जो विचारलेलो त्या प्रश्नाक जबाब दिता आसतना जेजूनय तसलोच कसो जबाब दिला. शेजाराचें तें शेजाराक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजूक जायते फावटी जायते जाणांनी प्रश्न केल्यात आनी कसलेय प्रश्न करता तेन्ना जेजू ह्या प्रश्नाचो जबाब दिताच. भोव करून जरी तर कोण खरेंच जाणा जावपाक सोदता, खरेंच प्रश्नाचो जबाब सोदता, तांकां जेजू बरे भाशेन जावं वपारी सांगून वो बरें करून तांकां समजता तसलें एक्सप्लेनेशन दिवन जेजू ताका जबाब दिता. हो प्रश्न जो विचारला जेजू पयलींच समजून घेता की हो प्रश्न आपणाक सांपडावंक, उतराक सांपडावंक, ट्रॅप. आनी हो ट्रॅप जो आसा तो कशे भाशेन मोडूंक जाय जेजू एकदम बरे भाशेन जाणा. जेजून जबाब दिवंक ना अशें न्हय, पूण जबाब दिलो तो जो प्रश्न ताणें विचारलेलो त्या प्रश्नाचो जबाब न्हू कसो तांकां कडेन दिसलो. आमी कितें करपाची, शेजारीक पट्टी फारीक करपाची. थोडेशें पॉलिटिकल सिट्युएशन हांगा समजूंक जाय आमी. हे रोमकार जे जुदेवांचेर राज चलयताले तांचेर एके भाशेन एक बॉन्ड सुरू जातालें, एक रेव्होल्युशन सुरू जातालें जेजूच्या काळार. आनी जायते जाण रावताले जेजू तो जो ह्या रोमकारांच्या हातांतल्यान आमकां निवारतलो, तांचें राज सकयल उडयतलो आनी आपलें राज बांदतलो. एक पॉलिटिकल राज जेजू बांदतलो हें ते रावताले. पूण जेजू दाखयता की आपूण पॉलिटिकल राज बांदून येवंक ना, हांव देवाचें राज बांदूंक आयला. आनी हें देवाचें राज बांदूंक आयिल्लो आसतना जरी तर कोणूय जेजू मुद्दम थंयसर ओडून व्हरपाक सोदता, सांपडावंक सोदता, त्रासान घालपाक सोदता, वो ताची मिनिस्ट्री जी आसा, ताचो वावर आसा तो बंद करूंक सोदता जाल्यार जावचें ना. आनी ह्याच पासत जेजूचो असलो जबाब. जेजून जो नाणो घेतलो ताचेर पडयल्ल्यान तांकांच परतून विचारलें, कोणाचें रूप आसा, कोणाचें बरोवप आसा, शेजाराचें. जाल्यार जें कितें शेजाराक दिवंक जाय, म्हणजे सरकाराक जें कितें फारीक करूंक जाय, टॅक्सीस आमचे पे करपाक जाय, तें करूंकूच जाय. तें कर. शेजाराचें तें शेजाराक दियात, पूण देवाचें तें देवाकूय दियात. फकत राज्यच घेवन रावनाकात, फकत टॅक्स भरपाक जाय तितलेंच पडोवन रावनाकात, फकत सरकारूच मोतीन तकलेर घेवन भोंवनाकात. देव आसा जाल्यार देवा वाटेनूय आमी नितीवंत जावंक जाय. ह्या पासत शेजाराचें तें शेजाराक दियात, म्हणजे सरकाराचें सरकाराक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. आनी अशें करता तेन्ना हो बॅलन्स जो आसा, ही संतुळा जी आसा ती आमची सांबाळून उरता. आनी हें संतुलन आमी जरी तर सांबाळून दवरलें जाल्यार आमच्या जिवाक, आमच्या गोराब्याक, आमच्या राज्याक एक नवो आकार आनी नवो पावंडो मेळटा. तर आयच्या दिसाक ही कृपा भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक मागुया. जितलीं जाणां वावर करतात, जितलीं जाणां वावरांतल्यान जोड घेतात, तांणी सगल्यांनी आपल्या वावरान आना भाशेन सदांच प्रमाणीक आसूं. तांणी तोबिता भाशेन जें कितें वायट आसा तें करूंक नाका म्हूण सदांच आपल्या मनान दवरूं. आनी जे भाशेन जेजून सांगलां, आमी आमचें जिवीत चलता आसतना सगलो आख्खो बॅलन्स जो आसा आमच्या जिविताचो, जावं आमच्या उत्मीक जिविता वाटेन, वो समाजीक जिविता वाटेन, वो आमच्या राजकीय जिविता वाटेन, हो बॅलन्स जो आसा तो आमी सगल्यांनी बरे भाशेन सांबाळूंक आमकां ह्या मिसाचे भेटेन भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन कृपा मागून घेवया.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या विशीं शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा भावार्थाच्या गुटांचेर उपरासलेल्या दुस्माना विरुद्ध बागयोन जुस्तीन सगले सक्तीन झुजलो. तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी मोनी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजान आमी तुज्या बळान जैतिवंत जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत नाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणेच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमी ती आपल्या मागण्यांनी आमकां आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दलवरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोवला तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवे येता तुका सोय. उंचोली तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie tolo. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. खेरीत भाशेन मारियो झेवियर आमच्या भावाची आनी अनास्तिना रॉड्रिगीस आमच्या भयणीची, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्या त्या हेर सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां सगल्यांक उलो. आमचें प्रमाणीकपण आमी सांबाळटा आसतना शेजाराचें तें शेजाराक आनी देवाचें तें देवाक आमी दिवंक एकामेका सवें आमी नितीन जिवंक आमकां करपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरीष संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरीष संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरीष संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच घरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Otmiamo giagaino, kushagaino lasso, moje mito cieta, o sobie Dio Gesù. Otmiamo giagaino,
Ushakae Lasso, Moje Vito Gieta, Mozo Virgino Gesù. जेजू शिवाय म्हणजे खुर्सार मारलेल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कोणाचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. प्रार्थुया. बापा, जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. बागयोन जुस्तिनाचे शिकवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदांकाल दिनवासूं आनी आमचे दिसपट्टे जिणेन जेजूक आनी ताच्या खुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां करपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Satatoni Vokta Viryaci Policia Tuja Kota Kenta Karo Jesu Rasa Tuja Amen.